नमस्कार, गोवा टुडे सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविड टिका उत्सव गोंयांतूय दबाज्यान. गांवांनी बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स. 3 म्हयन्यांत 1,13,000 जाणांक डोस. टिका उत्सवाच्या 2 दिसांत 15,000 पार. पर्रीकाराचे विजन बीजेपीन गुठलायला. ताचे बरोबर वावुरपी बीजेपी वाल्यांची घुसमट. तांणी आपांत येवचे. दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री सिसोदियाचो पणजे आपाचे सभेंत उलो. कोविड-19 वाशिनांची वेस्टेज गोंयकार आडांक शकता. 10 जाणांनी एकठांय येवन वाशिनां घेवची. इम्युनायझेशन ऑफिसराचो उलो. गोंयांत 1.5 ते 2% वेस्टेज. रेप आरोपी येल्लप्पा कोलवाळे झेलींतल्यान फुज्यो मारूंक जेल स्टाफाचोच हातभार. तपास टिमीक दुबाव. केन्नाय जावं येता अटक. जेलीक शिस्त लावपाच्यो शिफारसी कागदार. आनी अल्कोहोल मेळ्यार दूध रिजेक्ट जातलेंच. कलेक्शनाक गाडी धाडप परवडना. थंय दूधकारांक ट्रान्सपोर्टाचो खर्च. गैरसमज पातळाव नाकात. सुमुलाक दूध कलेक्शन करपी डेरीची जाप. कोविड टिका उत्सव गोंयांतूय दबाज्यान. राष्ट्रीय पावड्यार 4 दीस. गोंयांत 30 एप्रिल मेरेन. पंचायत पावड्यावेले मोहिमेक गांवांनी बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स. पात्र लोकांनी वाशिनां घेवची म्हूण सरकार, बीजेपी कार्यकर्ते, समाज वावुरपी गट वावुरतात. 3 लाख म्हयन्यांत गोंयांत 1,13,000 जाणांक डोस. टिका उत्सवांत 2 दिसांत 52 केंद्रांनी 15,000 पार. पण जी स्पीड घेऊ जाय त्या स्पीडीन सगळीकडे जायना आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या सगळे आमचे आमदार आणि हांच्यांनी बसून एक निर्णय घेतलो की वेगवेगळ्या गांवां भितर वचून अशा तरेचे सरकार ऑर्गनायज करपाक सांगप आणि आमचे लोक जे आसात तांच्यांनी वॉलंटरीली गांवांतल्या लोकांक भायर काडप. गोंयभर 20 जाग्याचेर एडिशनल हें चालू आसा. पण आमच्या हांच्यांनी हो जर जोर लायलो आनी आमच्या पंतप्रधानान जो आमकां एक सांगिल्लें आसा की टिका उत्सव म्हूण मनयात, त्या तरेन आमी मोनो बसो सुरू केल्लो आसा. आनी आमचें टार्गेट आसा की एलिजिबल क्रायटेरियाचे जे लोक आसात 45 एंड अबव हे सगळे मिळून 100% कवर जे आसा हे गोंया भितर पयलें करचें. उलो मारता की प्रत्येक आमदार कार्यकर्त्यांनी फुडें सरून ही वॅक्सिनेशन बऱ्यापैकी लोकांपर्यंत तांकां पावोवचें करून दिवचें. हेज्या खातीर सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन भायर सरल्यात. आमी सगळे पंचायती ट्राय करता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी ऑर्गनायज करपाक. आयज बरो रिस्पॉन्स आसा. सकाळ पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 70 तरी लोक येयल्ले आसा. टिका उत्सवाच्या संदर्भात फक्त अजून की हेल्थ सेंटरान दिता टिका उत्सव. प्रत्येक पंचायतीन आयज उत्सव तरेन साजरो करता. कित्याक तर प्रत्येक त्या गांवांतल्या लोकांक टिकाकरण मेळचें आनी ह्या रोगाक झगडपाक आमी सगळ्यांनी एक बऱ्या तर संघटीत जावचें. आपल्या राज्यांतलो किंवा आपल्या देशांतलो प्रत्येक नागरिकाक टिकाकरण जावचें. आणि आज आम्ही मेणकुऱ्या गांवांत टिका उत्सव मनयता. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. लोकांच्या मनात एक भय आसलो, पण आमी जे अवेअरनेस केले काल आमी सांगले लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आता हांगा आमची मेणकुऱ्यांनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आहा कोविड-19ची. इनफॅक्ट हांवूय पॉझिटिव्ह जाल्लो. पयलीं हांगा फर्स्ट पेशंट इन मेणकुरे हांव पॉझिटिव्ह जाल्लो आनी 15 दीस हांवें थंय कोविड सेंटरान आमी घालून मागीर हांव बरो जावन घरा येयलो. आनी आयज हें वॅक्सिनेशन चालू आसा. हांवें वॅक्सिन घेतलां. एकदम म्हाका बरें दिसता. आतां जशी म्हाजी बॉडी लँग्वेज आहा डेलीचे भशेन तशेंच आहा. म्हाका कांयच इफेक्ट ना. बरो हेल्थी आहा हांव. आनी हांव लोकां कडेन मागता की चडांत चड लोकांनी भायर सरोन हे वॅक्सिनेशन घेवचें. आणि आज या कोविड वॅक्सिनच्या कार्यक्रमाला जबरदस्त अशी गर्दी झालेली आहे आणि लोकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. गेल्या 1 वर्स या कोरोना व्हायरसा खातीर कांयच करू शकले ना. भयान भायरय सरू शकले ना. इवन परत आज सुद्धा खूपशो केसी मिळत आसात. काल मांद्रे पंचायतीतून सुरुवात झाली. बरे दिसले. काल मांद्रे जवळजवळ 250 279 आमच्या थंयसल्या जाणट्यांनी म्हणजे जनता वॅक्सिन 45 वर्सांनी तेचे वयर हेजेर फायदो घेतलो.
And here we are conducting a drive, a vaccination camp for COVID at Sanjay School, and I'm very heartened to see such a good response from the community. A very big thank you to all the staff at Sanjay School for organizing this. We have to stop the second wave as fast as we can, and the best way is to get vaccinated. भाऊ बांदोडकार शिक्षण मळाचो विधातो, मनोहर पर्रीकार उदरगतीचो. पर्रीकाराचें विजन बीजेपीन गुठलायला, ताचे बरोबर वावुरपी बीजेपी वाल्यांची घुसमट चल्ल्या. तांणी तें विजन फुडें व्हरूंक आपांत येवचें म्हण दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाचो पणजे आपाच्या कार्यकर्त्यांचे सभेंत उलो. दिल्ली कोंकणी अकादमीक केजरीवाल सरकार खंय 5 कोटी दिता. मुझे कई साथियों ने बताया कि मनोहर पर्रीकर साहब के साथ में जो टीम काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में, वो टीम गोवा के लिए एक विजन रखती थी. उन्होंने, मनोहर पर्रीकर साहब ने पूरे गोवा को इकट्ठा किया. पहली बार इस तरह से हुआ कि पूरा गोवा इकट्ठा हुआ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबसे ऊपर होकर इकट्ठा हुआ. भाऊ साहब को अगर एजुकेशन का फाउंडर कहते हैं तो मनोहर पर्रीकर साहब को डेवलपमेंट का फाउंडर कहते हैं गोवा के लिए. लेकिन उनकी डेथ के साथ, पर्रीकर साहब की डेथ के साथ जो विजन था गोवा का, वो भी बरी कर दिया बीजेपी वालों ने, वो भी दफना दिया. भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विजनरी लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे होंगे थोड़े बहुत, या पर्रीकर साहब के साथ थे, जो पर्रीकर साहब की राजनीति में उनके विजन में यकीन करते थे, उनको किनारा कर दिया, उनको इंसल्ट किया जा रहा है. मैं जानता हूं उनको उपेक्षित किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रीकर साहब के विजन के साथ शेयर करते थे. उनको भी लगता था कि गोवा का विकास होना चाहिए. मैं, जैसे आज हमारे ये साथी यहां आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जो पर्रीकर साहब के साथ थे कि छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पर्रीकर साहब के विजन को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो दफनाएगी और आपकी हमेशा उपेक्षा होगी. जो जो लोग गोवा के लिए विजन रखते हैं, आए आम आदमी पार्टी में, मिलकर उस सपने को सच करेंगे. ज्वाइन करें, एक एक आदमी उस सपने को सच करने की शिद्दत इस टीम में है जो आज यहाँ मंच पे बैठी है, मंच के इधर बैठी है, उधर बैठी है और टीवी पे इस कार्यक्रम को देख रही है. और जो ग्रांट मिलता है वो 1 करोड़ है. 80 लाख तकरीबन सैलरीज में चले जाते हैं, सिर्फ 20 लाख बचते हैं. दिल्ली में आज मनीष सिसोदिया हांगा आमचे कडेन एक जाहीरपणान सांगता की दिल्लीच्या कोंकणी अकादमीची एन्युअल ग्रांट 5 कोटी आसतली म्हणून. कोविड वाशिनाची वेस्टेज गोंयकार वाशिनाक स्वता फुडें येवन उणें करूंक शकता. 10 जाणांनी एकठांय सेंटराचेर वचून वाशिनां घेवची म्हण इम्युनायझेशन ऑफिसराचो उलो. आरोग्य मंत्रालयाच्या डाटा प्रमाण गोंयांत 1.5 ते 2% वाशिनांची वेस्टेज. DHS म्हणटा हेर कडेन पळयल्यार गोंयांत वेस्टेज खूब उणी. कोविड-19 वाशिनांची वेस्टेज जावंक जायना म्हूण आरोग्य खात्या मुखार मोठें आव्हान. एका वायोलांत 10 डोस आसतात. एकदां उक्ते केल्यार ते 4 वरां भितर दिवंक जाय. एकाच बरोबर 10 जाण येत जाल्यार वेस्टेज जावची ना. हे वायल एकदां उगडटकच फक्त 4 वरांच वापरूं येता. 4 वरां नंतर तितून कितें जे डोस उरल्यात ते आमकां भायर उडोवचे पडटात. दीस इज कॉल्ड एज वेस्टेज. सो सगळ्या लोकांक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की तेणी येता आसतना आपल्या बरोबर 2-2, 4-4 लोक घेवन येवचे. जण एकल्यान आपल्या परीन चड लोक हाडपाचो प्रयत्न करतो, जाका लागून एक वायल उगडटकच आमकां 10 लोक थंय बसलेले मेळचे आनी आमचे जे डोसीस आसात ते वेस्ट जावचे न्हय. बाकी कडेन तुळा केल्यार गोंयांत वाशिनां पेड्यार जावपाचें प्रमाण खंय ते मानान सापूच उणें. आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट एक्चुअली स्पिकींग गोंयची आमची जी वेस्टेज आसा इट इज नेगेटीव. म्हणजेच जर आमी एक वायल वापरलें आनी अशी जर अपेक्षा आसत की आमी 10 डोसीस वापरचे जाल्यार आमकां 11वो डोस सुद्दां तितून मेळ्ळो आसा कायद्या प्रमाण आनी देर फॉर आवर वेस्टेज इज व्हेरी लेस. पूण तरी आसतना काही जाग्यांचेर समजा 4-5 जर बेनिफिशरी आयले आनी तेजे नंतर त्या उरलेले 4 वरांत जर आनी कोण आयले ना जाल्यार आमचे 6 डोस वेस्ट जातात. ही वॅक्सीन वेस्टेज जी आसा ती दर दिसा प्रमाणे बदलता. आमची वॅक्सीन वेस्टेज इज एनीवेअर अरावंड 1.5 to 2 एज पर द मिनिस्ट्री. बट देन आमचे जे फिजिकल फॅक्ट शीट आसा ते पळयत जाल्यार एज आय कीप सेईंग
आमची वेस्टेज नेगेटीव आसता. म्हणजेच आमी 10 वायलां वापरलीं जाल्यार खरें 100 डोस जावपा जाय, पूण आमचे 105 110 डोस सुद्दां जातात. गोंयांत आज मेरेन सुमार 2.25 लाख कोविड डोस दिल्यात. अजून सादारण 10-12% कव्हरेज. दोतोर शेखर साळकर म्हणटा अख्ख्या गोंयांक पावतली इतली वाशिनां देशांत पेड्यार जाला. आतापर्यंत जे वेस्ट जाला न्ही ऑल ओव्हर इंडियन, तातूंत फूल गोंयांक आमी दोन्ही वॅक्सिनेशन दिवंक शकतले आसले. वी हॅव वेस्टेड ऑलमोस्ट 25 lakhs ऑफ डोजीस इन द लास्ट 2.5 months. आमची रिक्वायरमेंट आहा 20 lakhs. गोंयची 10 लाखाचे आमी म्हणटात. 15 लाख जरी पॉप्युलेशन आसलें जाल्यार अंडर 18चे पॉप्युलेशन इज अराउंड 4 to 5 lakhs. सो 10 लाखांक आमी जर 100% सुद्दां केलें, वी नॉर्मली एक्सपेक्ट 70% जावप म्हणजे खूब जालें. पण 100% सुद्दां वॅक्सिनेट केल्यार आमकां तितके ते डोस पुरो आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. रेप आरोपी येल्लप्पाक सोदलो खरो, मात ताका जेलींतल्यान पळपाक कोणे मजत केली तें सोदपाचें पोलिसां मुखार आव्हान. एखाद्रो जेल स्टाफूच घुसपला आसूंये म्हूण दुबाव. केन्नाय अटक जावंक शकता. कोलवाळे जेलींत शिस्त लागची म्हूण क्रायम ब्रांचीच्या एसपीन केल्ल्यो सुचोवण्यो जेल ऑथॉरिटीन अजून चालीक लायिल्ल्यो नात. खासा रिपोर्ट. पोरू कोलवाळे जेलींतल्यान तिगांनी फुज्ज्यो मारल्यो. जेलींत कांय ड्रग्साच्यो केशी सांपडल्यो. मोबायल फोन सीज केले आणि टायगर अनवराचो जेलींतलो टिकटॉक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत मोठो बोवाळ जालो. जेल सेक्युरिटी प्रोटोकॉल सगळ्या खुट्याळाक. फुज्ज्यो मारिल्लो रेप आरोपी रामचंद्र येल्लप्पाचे प्रकरणूय खूब गाजले. पोरू 22 सप्टेंबराक तो जेलींतल्यान ना जाल्लो. 10 एप्रिलाक म्हापसा पुलिसांनी क्रायम ब्रांचीन ताका बंगळूत उखल्लो. आपल्याक पळपाक जेलींत कोणेच आदार करूंक ना म्हूण ताणें धरल्या उपरांत सांगलां. मात तपास टिमीक जेल स्टाफाड म्हत्वाची म्हायती मेळ्ळ्या म्हूण प्रुडंटाक कळ्ळां. तपास पथकांतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण दुबावीत जेल स्टाफाकूय अटक जावंक शकता. जेलींतल्यान इतल्या जाणांनी फुज्ज्यो मारल्यो. वेगवेगळ्या प्रकरणांक लागून कोलवाळे जेल नित्याची चर्चेक. तरी जेल ऑथॉरिटी कांयच शिकना कशें दिसता. टायगर अनवराचे व्हायरल व्हिडिओच्या प्रकरणा उपरांत क्रायम ब्रांचीचो एसपी सोबीत सक्सेनान कांय शिफारसी केल्ल्यो. मोबायल चार्ज करूंक मेळटा असले पॉयंट आसा जाल्यार काडात. जेलीचे म्हत्वाचे सुवातेंचेर CCTV कॅमेरे बसयात. लायटीची सारकी वेवस्था करात. भायल्यान कोणाकूच भितर ड्रग्सा सारक्यो गजाली शेवटूक वडोवंक मेळूंक जायना. फेन्सिंगाची उंचाय वाडयात म्हूण तातूंत म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो आशिल्ल्यो. मात जेल ऑथॉरिटीन त्योवूय खुट्याळाक लायल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अल्कोहोल कंटेंट मेळ्यार दूध रिजेक्ट जातलेंच. दूध पिवपा खावपाची गजाल म्हूण सुमोलाचें दूध कलेक्शन करपी वातेंची गोपालक डेरी फार्म म्हणटा. एखाद्या गांवचें दूध चणूच उणें येता जाल्यार कलेक्शनाक गाडी धाडप परवडना. दूधकारांनी घालपाचें, ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दितले. मात सुमोला विशीं गैरसमज पातळावचो न्ही. वाळपय 12 जण आनी पाटोळ गांवच्या दूधकारांचे 400 लिटर दूध सुमोलान 4 दिसां फाटीं रिजेक्ट केले. दुधांत सोऱ्याचो कंटेंट मेळ्ळा म्हूण सांगून दूध न्हयकारले. दूधकारांचो सुमोलाच्या नांवान बोवाळ सुरू. ताचेर सुमोलाक दूध कलेक्शन करपी वांतेचे गोपालक डेरी फार्माची जाप. दूध फ्रेश आणि सपोज हेजे जर कट जालें धंय जालें जाल्यार तें फ्रेश ना. तेन्ना ते रिजेक्ट जाता. आमकां 4 बचत गट दूध घालता. म्हणजे पयलीं पैकोळी, कुमारखंड, खडकी आनी भुईपार. ट्रान्सपोर्ट म्हणल्यार तांचो 70 पैसे दिता सुमोल लिटरा दुधाचो. ते जितले दूध हांगा येता तितलो आमकां ट्रान्सपोर्ट मेळटा. ओके, म्हणजे तुमकां लिटरा फाटल्यान 70 पैसे मेळटा. मेळटा. आनी मागीर हांगासर जे दूध स्टोर करतात ते केन्ना कलेक्ट करता कंपनी येवन? सकाळचे वाडटा. आयज सुद्दां आमी 42 लिटर दूध हाडलां आनी अशें इतले कमी प्रमाणात दूध हाडून आमकां परवडना म्हणून आमी तांकां फक्त इंटिमेशन दिल्लें की 15 दिसां उपरांत तुमी कितें तरी निर्णय घ्या. एक तर दूध वाडया नाजाल्यार तुमी दूध हाडून हांगा घाला. आनी ताका तसो तेंची फॅसिलिटीज आसा.
ट्रॅव्हल अलावन्सीस आहा तांकां जर सुपर ते हाडून घालतले हांगा. पूण तेंच्यांनी ह्या बद्दल विचार करून डायरेक्ट तेंच्यांनी प्रेस आपयली आनी सगळ्याक न्यूज दिशाभूल केली लोकांची. अशें नाकाल्ले स्टेटमेंट घातले की आमी समोर अशें करता म्हणून. म्हणल्यार आल्कोहोल टेस्टूय तुमी आतां पळयली. आल्कोहोल टेस्ट ही इतल्या खातीरच घेतली वता कारण दूद हें एक खावपाचो पदार्थ आमी खाता तें म्हणून तेजी खबरदारी म्हणून ते घेता. आल्कोहोल टेस्ट म्हणजे 2 ml आल्कोहोल प्लस 2 ml दूद घालून पळयता. सपोज ते फ्रेश तशेंच उरलें जाल्यार ती नेगेटीव टेस्ट ती बरें दूद. तेजें धंय जाता जाल्यार तें वायट दूद म्हणून तें आमी तेन्नाच रिजेक्ट करता. तेन्ना त्या शेतकऱ्यान तेजेर खबरदारी शेतकऱ्यान घेवप आसता की कित्याक आपलें रिजेक्ट जालें काय म्हणून. एकलो दूदकार सांगतात तांकां खंय रेट सारको मेळटा. तांकां हांगासर दर फरक बी सारको मेळटा आनी सगळी फॅसिलिटी सारकी मेळटा. डॉक्टर्स येतात? हय डॉक्टर येतात सुमुलाचे बी. डॉक्टर्स येतात. दूद तुमचे टायम टू टायम कलेक्ट केलें वयता? हय सारकी येता गाडी टायमार येता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. गोंयांत 13 एप्रिल मेरेन कांय वाठारांनी शिपडून पावस पडूंक शकता म्हूण हवामान खात्याची शिडकावणी. आयतारा गोंयांत दिवचल वाळपय सारकेल्या वाठारांनी कांय कडेन अकस्मात शिपडून पावस पडलो. मंगळार मेरेन अशेंच दमट आनी पावसाळ्याचें हवामान उरपाक शकता म्हूण येल्लो अलर्ट. नुस्तेमाऱ्यांक सध्या तरी शिटकावणी ना. इस्टारा उपरांत पयल्या आयतारा कांय वाठारांनी तळ्यांनी पोशिल्लें नुस्तें मारपाची पद्दत. साव्या नुस्त्याक मागणी बरीच आसता. स्किमी घेवन भुरगे आतां नुस्तें पोसपाचो धंदो करतात. बेताळभाटी तोंड वाड्यार चणक, रवू, तिळापे, थिगूर, सांगटांची सावी रापण पळोवंक लोकांची गर्दी. आमी नुस्तें आतां न्हू पयल्यासून भरपूर माताय आनी आमगे बस्तीन भरपूर कास्ती घेवन ते नुस्तें वाडयता, आवळी घाता आनी भरपूर नुस्तें आमकां मेळटा. आनी आमी वर्सां माताय आनी अशें करून विकताय. आतां जालें ना तें मान आनी जाय तें उरलां नुस्तें. कोणाकूय जाय जाल्यार कोणें येवपा जाता. हिंगा विकताय आनी खूंय बाजारांतूय व्हरों जाता आमच्यान. पूण मानूय काबार जायना बेगीन. आमी 2, 3, 4 आयतार तरी मातले. काटला आहाय, गुरी आहाय, तिगूर आहाय, किलापी आहाय, केरी आहाय, जायते भाजी गिंचा नुस्तें आहाय. सगळें नुस्तें डिमांड आहा. हें बरें नुस्तें. अशें करून बुरशें नुस्तें न्हू. हिंगा थिंगा चिकलां बरें खूंय घांट्यां बांट्यां नुस्तें आनी हें बरें नुस्तें. बरें पडलें आमकां नुस्तें खावपाक मागीर तेका जेवण घालपाक हाडपाक हाडून मातशें थोडे दीस घरा पोशिलां आनी मागीर आमी तें थोड्या शिफ्ट केलां. एका 10 म्हयने जाले एक वरो सुमार. गव्हर्मेंटाक मातशें एक केन्ना तें दिताय आमकां नुस्तें दिताय मातशें 450 अशें दिताय ते आमकां थिंगसो. हय थिंगसो गव्हर्मेंटा मागीर ती मातशें बरें घालपाक पडटा मातशें दिताय गव्हर्मेंट. कित्याक नुस्तें गिरायक केलें तें मातशें मान दिवपाचें तेशें करून आमगेलें. तेन्ना स्पॉट मान दिवपाचें अशें करून ऑर्डर येयली मान दिलें. फोंड्या 2015 सुरू केल्ल्या सिवरेज लायनीचें काम 2021 जालें तरी तडीक लागना म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. गोंयकारांनी आपाक 5 वर्सां दिवन पळोवची म्हूण गिरदोळेच्या पंचाचो उलो. डेमोक्रेटीक पीपल्स फ्रंटान ज्योतिबा फुलेची जयंती केली. फोंड्या प्रभुनगरांत थळाव्यांनी 40 रिक्षावाल्यांचो सत्कार केलो. गोंयभरच्यो एक खबरो. जी फोंडेची सिवरेज स्कीम 2015 चालू जाल्ली आनी स्टिप्युलेटेड डेट ऑफ कंप्लिशन ताजी 2018 आशिल्ली. पूण आज आमी 2021 पावल्या. आतां ह्या फोंडा सिवरेज स्किमीक फोंडेकारांनी खूब टॉलरेट केला आनी खूब कॉपरेटीव केला. आमी फोंडेकार अशें मानता की खंयचोय जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार थोडे फार त्रास सहन करचे पडटा. 2 म्हयन्या भितर केन्नाय पावस पडूंक शकता. तर आमी एक ह्या सिवरेज डिपार्टमेंटाक आतां एक अलर्ट करूंक सोदता फोंडेकार की जो 1.5-2 म्हयन्याचो काळ तुमचे कडेन उरला त्या काळान ही पेंडींग सिवरेज वर्क पूर्णत्वा कडेन व्हरची. आतां हें परत डिगींग कित्याक चल्लां? हातून कितें बाबा फॉल्टी डिजायन जालो, फॉल्ट इन प्लॅनिंग आशिल्लें काय कितें तरी ह्युमन एरर जाला? ह्याचें स्पश्टीकरण सिवरेज डिपार्टमेंटान लोकांक दिवपाची गरज आसा. हांव 3 फावटी आमच्या गिरदोली पंचायताक कंटिन्यूस 3 टर्म हांव जिखून येयल्लो आहा आनी मुगेलें सगळें पॉलिटिकली काम चालू आसलें. हांवें जायतें बरें केलां लोकांक, सगळ्यो स्किम्यो सगळें पावोवपाक आनी लोक म्हजे फाटल्यान आहा.
घोडे मुगे जायत चुकल आसतलें आनी ते चुके उद्देशी हांव आनिकूय मुखार वचपाक म्हाका रस्तो दाखयलो ते चुकेन आनिकूय बरें कर म्हूण सो हांव मुखार गेलो आनी हांव सदांच चोयतालो मुगे न्यूजाक कितेंय तरी एक बरो रस्तो खंयच्यान मेळटा काय म्हूण आनी हांवें तो सोदून काडलो आमगे केजरीवालची चीफ मिनिस्टर आहा दिल्लीक आयज आमी सफर जाताय सिरीज सारकी नाय लायटी बील येताय कितली नळां बील येताय कितलीच सो ती एवॉयड जावपा जाय आमगे केजरीवालची आमगे करतलो कामां आमी गोंयकारांनी एक निच्यो करया सगळे एकठांय जाया आनीक आमगेली आम आदमी पार्टीक नेटान 5 वर्सां तांकां दिन चोया मारो चल्ला त्या माऱ्या विरुद्ध कितले लोक उबे जातले हो प्रश्न प्रत्येक जाणांनी विचारलो खरेंच लोक सुखी आसात खरेंच त्या लोकांक कितें मेळोंक जाय आसलें ते फुलाखानाच्यान आज पर्यंत 7 वर्सां मेळ्ळे सगळ्या घरांत लायट आसा जेवपाक साधनां प्रत्येक भुरगो कामाक लागला कितें पर्यंत लोकांक कितें मेळ्ळें शेतकरी आणि बहुजन समाजांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली आणि महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची मूर्तमेढ रोवली जनतेने त्यांना महात्मा ही उपाधी बहाल केली होती पण आज परिस्थिती अशी आहे की ही जी आपली दैवता असं आपण मानतो म्हणजे शाहू महाराज फुले आंबेडकर किंवा शिवाजी महाराज आज या सर्व लोकांनी ही बघितलंय की काही केलं तरी ह्या व्यक्ती आपल्या मनातून जात नाही ऑटो ओनर्स जे फोंड्याचे आसात 35 to 45 ऑटो ओनर्स प्रभुनगरान आयले तेंचे आमी फेलिसिटेशन म्हणून तेंकां आमी थर्मो फ्लास्क दिल्ले आसा तेंचे जी सर्वीस बेस्ट सर्वीस तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 25 years to 35 years आमच्या फोंडेकारांक दिली सो आमी तेंचे एप्रिसिएशन केले हांव रिक्षाचो वेव्हारीक धंदो करता म्हाका आतां 25-30 वर्सां जाय केली ऑलमोस्ट हांव धंदो करून तेजेरूच पोट करता एक मनाचें समाधान वाटता की लोकांक हांव बरे भशेन पावन तेंची सेवा करता सेवा करून तेंच्या हातीन म्हाका कितें मेळटा तितून म्हाजें पोट भरता सगळ्या रिक्षावाल्यांनी आव्हान केलां 50 लोक ते आसात की तांणी मॅक्झिमम बेगीनात बेगीन वॅक्सिनेशनाचो लाभ घेवचो कारण आतां सरकारा तर्फे वॅक्सिनेशन फ्री दिता तें वॅक्सिनेशन राजीव कला मंदीर हांगाय चालू आसा आयडीनीय चालू आसा आणि 10 जणांचो ग्रुप करून जरी ते गेले तरी तांचे बेगीन काम जातले तांचो वेळ वाया जावचो ना बुलेटिन इतल्यार सोंपता लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप 4 चौगांत मास्क घालात विस्कळ भोवात वाशीन घेयात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट